Wait, sister. Go back. या बापाचे पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. Amen. मोगड्या बाप्पा जेजूच्या नावान पवित्र आत्म्या आमी तुका घालिताय बेडार. तुवें आमकां आमचे नांवां घेवन तुवें आमकां एकठांय केल्या ते बेडार. बापा तुका घालिता तुझ्या पुताक ह्या संवसारान धाडून स्वर्गा राज्याची आनी मनशाची एकवट करून आसलो आनी त्या पातका वरवीं मनशाचो एकवट तुटलोलो दुनिया. पूण तुवें तो सोडून दिवंक नाय. तुवें आपल्या पुताक धाडून तो एकवट बांदून हाडलो आनी ह्या उतरा वरवीं तो एकवट सदांच एक जावन आसा दुनिया. मोगड्या बाप्पा हे वेळार जायते आमी दोळ्यांनी पळयता पूण ते आमकां जिवीत दिवंक शकना. पूण तुजें उतर आमकां जिवीत दिवंक शकता ते दिश्टी पडनातल्यान. बापा हे वेळार आमचो आत्म्या हे वेळार खरेंच ठाण येता कित्याक तुज्या उतरांतल्या सुबापणाचें जिवीत मेळटा दुनिया. आनी ह्या उतरा वरवीं आमकां ती जाणवाय फावो जाता जेन्ना आमी एकठांय जावन तुज्या नांवान आमी उलयता, तुजी जाणवाय आमी घेता, तुजें उतर आमी शिकता कित्याक ती शिकोण जावन आसा तुज्या उतराची. आनी एकवट बांदून हाडटा दुनिया आमच्या आत्म्यान आनी आमच्या जिवितान तें उतर वेव्हारान घालूंक. बापा हे वेळार जायतीं जाणां कश्टवतात तांकां हे वेळार तुज्या उतराशी हाडूंक तांकांय हांव तुज्या हातांनी उबारता पवित्र आत्म्या. धाडून दी तुज्या वावराडी हे वेळार तांच्या जिवितान. खरेंच तांकां तुजी ओळख मेळूंक आनी तुजो मोग अणभवूंक आनी तुजें जिवीत तांचे कुडीक आत्म्याक मनाक बदलून हाडूंक. खरेंच दुनिया जशें तुवें आमकां एकठांय केली तुजें उतर वावराडी धाडून तशेंच तांकांय ह्या वेळार हांव उबारता दुनिया वेळार. ती बांदून आसात हे वेळार तांच्यो साखळ्यो सगळ्यो तोडून काड दुनिया. जे मेड्या आत्म्यान बांदलेलीं आसात ती तांचे काळीज उक्तें जायना दुनिया तुजेशी वचूंक. पूण हे वेळार नको जावन शिपडोन पडलेलीं आसात ती दुनिया. खाकुटीचो देवा खाकूट कर तांची. आमी तांचे पासून मागता दुनिया पूण भोव तूं वयर जावन पळयताय आनी काकुटीन पळयताय तूं तांचेर नदर घालून कित्याक तुजी वेंगुक्ती आसा तुजे दर एक पुर्जीक आनी ती तांकां मेळूंक फावो जावंक मागता दुनिया वेळार तांकां तुज्या हातांनी उबारून. मोगड्या पवित्र आत्म्या हे वेळार तूं आमकां शिकयतलोय पूण आमी काळजांतल्यान उक्ती जावन तुज्या उतराक तयार जाल्या. हे आमी मागणें करता जेजू क्रिस्ताचे नांवे. Amen. 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 Praise Amen. God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Praise God. कोणागे टेस्टिमनी हाय जो? Praise Jesus. तुगे आहा सिस्टर मारिया? ना मगे मागीर तेंतून कोत्ता. मगे आनी सदां आयते वता. Praise तुगे Jesus. आख्खे सेशन जाता तेजेरीच. होय. आयज आयज म्हाका एक बासी एक गोबायल बसून आहलोली सामकी गरीब ती हिंदू ती काणकोणची आनी हांव तेंचे कडेन बसलें म्हणजे हांव भुरग्यांगे बसीचेर वयतालें सो ती बस काणकोणसान येताली आनी ती काणकोणची फॅमिली बसून आहा आनी तूं वय ताजेर बांबोली वचपाचो वय म्हणोन लागलो. बरो ना तूं वय म्हणोन लागलो. आनी पांय सारके सुजल्याय तेजे सारके मोट्टे जाले सारके दिसता म्हणजे नदर तेजे पांयाचेर गेली म्हण म्हाका तें कळ्ळें तो दुयेंत म्हणून हांवें ते कडेन विचारलें. तूं म्हणलें जेजू अडकोता वय म्हणोन लागलो आनी म्हणलें तुका हांव म्हणलें एक हें दिता आनी तो तितली न्हू ती एश कोन्न पूण मातशें ताका इंग्लीश येता वाचूंक.
आनी हांवें मागीर तेका अशें करून सांगलें जेजूच्या गायांनी म्हाका पिकोवणी मेळ्ळी जेजून म्हणलें सगळीं वयली त्या कुर्साच्या आपल्या कुडीचेर घेतली म्हणलें तुजी सगळीं दुयेंस बा सगळीं तुजे म्हणलें जेजून घेयली आपणाचेर आमी काल म्हणों लागलीं काल कोणाच्या घरान गेल्लीं म्हणों लागलें काणकोणां रोजार करपाक गेल्लीं म्हणों आनी हें दिलां फक्त म्हाका हें दिलां कितें दिलां म्हणलें बेतीन दिलो खंय आपणाक गोड्या घालून माय गॉड म्हणलें मोती म्हणलें हांवें बेतीनाचे जेजूचे म्हणजे मोती म्हाका हांसो येता हांवें म्हणलें सायबा बोगस म्हणलें बेतीन दिल खंय तेका गोड्या गायल्या पळय बेतीन घातला खंय आपणाक बेतीन दिला आनी आपणाचेर खंय रोजार केला आनी आपणाक धाडला खंय हांवें म्हणलें जेजूच्या गायांनी म्हाका पिकोवणी मेळ्ळी म्हणून म्हणलें आनी म्हणटा तो आनी म्हाका म्हणूंक लागलें हांवें म्हणलें काणकोण येतली म्हणलें प्रेयर मिटींगेंतली बायल आहा म्हणलें म्हाका म्हणलें तुजो नंबर दी हांव म्हणलें तेजे कडेन उलयता मागीर ती तुका म्हणलें सांगतली कितें आनी म्हजे कडेन मागीर मुगे बॅगां बूक आसतायच हांवें म्हणलें तुका इंग्लीश येता हय म्हणूंक लागलें हांवें मागीर हांवें पेज काडली आनी मराठींतल्यान बरयली जेजूच्या गायांनी म्हाका पिकोवणी मेळ्ळी कोंकणी देवनागरींतल्यान हांवें बरयली आनी दिली तेका हांवें म्हणलें वाचूं म्हणलें वाचली तेणें हें म्हणलें तूं म्हणीत राव म्हणलें आनी तूं हो कितें घे आनी तूं म्हणलें म्हणीत राव आनी म्हणलें मागीर तुका जेजूची म्हणलें हांव सांगता म्हणलें मागीर ती म्हणशी म्हणलें तुका हांवें फोन नंबर घेयलो बा तेजो मागीर म्हाका सांगता मागीर बसींतल्यान बसोन म्हणीत आहा ते कागद घेयला आनी म्हाका म्हणीत आहा मागीर तेका बूक दिला इंग्लीश आनी म्हणलें ही वड म्हणलें आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट म्हणून म्हणलें तुका म्हणों जाता हय म्हणटा म्हणून म्हणलें आनी ही म्हणली वड फकत म्हणीत राव म्हणून सांगलें प्रेज जीसस God. थँक यू God. प्रेज गॉड तूं म्हणटा तेन्ना तेका हें जालां आसतलें प्रेज बरेंपण दिसोलें आसतलें ओय Praise Jesus. प्रेज जीसस तुका कॉन्टॅक्ट बीन आसलो फॉलो अप करपाक आतां हांवें तेगे नंबर घेयलो न्हू ऑफिसान आतां पावलो न्हू मागीर हांव बाबा जालें म्हणटकीर मागीर तेका हांव उलयता ओके जाल्यार ओके ओके सिस्टर जुलियेता कडेनूय उलयता सिस्टर जुलियेता कडेन तेका दिता हांव हो काणकोण येस काणकोणची न्हू तें म्हणटरी Praise म्हाका God. मातशें चाटको म्हाका तेच उगडास येयला हांवें म्हणलें म्हाका बाबा तुका नंबर आसा हय म्हणों लागलो फोन नंबर आनी तेगे तो धाकटो फोन रे तेगे एसले फोन न्ही या 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 हांवें या म्हणलें दी तूं म्हाका हांव म्हणलें स्मार्टफोन सांगता न्ही हय प्रेज गॉड Praise. Thank you, Jesus. थँक यू होली स्पिरिट Praise God. आणि कोण आहा Praise Jesus. Praise God. Praise Jesus. खरें म्हणल्यार जोनिना तूं उलयत म्हणल्यार यू नो ते देवागे उतर कितकोन आपणागे काम करता ते वी फील रियली अमेज्ड वय ना येस होय सो म्हाक कोण नंबर दिलो कोणालो आनी हांव ते बायलेको उलयता हिंगसान कोंकणीन कळ्ळें आनी हांव कितें सांगो तिका ते देव बरो करतलो देव म्हाका बरो करतलो देवाको मागोता हे भाशेन उलयता न्ही सो हांवें होय म्हणलें चोय तुका हांव सगळें सांगत तें थिंग बरयलो आहा तें सांगत तुका हांव देव तुका बरो करपा ना देवान तुका ऑलरेडी बरें केलें कळ्ळें आनी तो कॅन्सर तो कितें येता तोल्ल्या सान तुगे ओत्मीक जिविताची नोसोडणी करपा येता कळ्ळें कॅन्सर तुजे बोगले रावपा येना तुज्यान त्या कॅन्सरा भायर उडोवपा जाता हे भाशेन सो तेका हांव तें म्हणजे तेका हांव उलयता तेका माय गॉड यू नो आमगे कॉन्वर्सेशन काबार जात म्हणल्यार हांव जाणा तें कितें जात म्हाका दिसता कळ्ळें पूण हे मनशान म्हाका सांगिल्लें तें म्हणपा लागलें सिस्टर तुका कितें आनी मागीर सगळें सांगिल्लें आनी मागीर हांवें तेचेर प्रयत्न केलें तें म्हणपा लागलें सिस्टर तूं जाणा म्हणपा लागलें तें नायटिगान आसतालें घरांत आतां तें म्हणपा लागलें चेंज कोन्न तें आतां ड्रेस घालून भायल्यान बसोलें म्हणपा लागलें प्रेज गॉड आनी सगळें हालोवप प्रेज गॉड रियली नाव आय डोंट नो कळ्ळें
सो आनी म्हणपा लागले तांगे बर्थडे हा दिसतालो तांगे हितू लोक येयलो आनी ते सगळे लोक हा ते देवागे खबर सांगता म्हणटालो. Praise God. So Thank can you, you Jesus. imagine? It was so beautiful. And they म्हणपा लागले sister hore atsu now I don't know, right? I just spoke. But then I told that girl, see, it's God's word. She, whatever I was saying, she accepted and she believed it. And Sotmani lenki सांगता ते. आणि ते जेजुगे रोगतान आपणा कितके कोण नाही. सो ते तूं सांगत ते भाशेन instant आमकां कळटा न्ही कितें जाता तें change. Because that word of God is powerful, it's active, operative, and it's alive. It is so amazing, so amazing. Hore. Praise God. Thank you, Jesus. आणि कोण आहा? मुगे ऐकू येता न्ही सारकें? हो येता सिस्टर. ओके. आणि कोण आहा? नाल्यार कमेंट्स करूया आमी. आज एक सिंपल टॉपिक करूया. ओके? आनी म्हाका हांव ट्रॅव्हल जाता आसतना हांव चिंतिता कितें उलोवपाचें म्हूण. सो हो टॉपिक कितें आमी आयदनां. सो बुडकूल चोवपाक गेले आमी बुडकुले. कितें बोल कुंडे चोवपाक गेले आमी कुंडे. आमी आयदनां. हा? सो आमी कितें आयदन जाताय? कित्याक देवान आमकां आपोयन हाडलें. He has called us and he has chosen us for his mighty glory. कळ्ळें? आमी हें घालया बाये 1 Peter 1:2. सो आमकां खरें देवान आपोयन हाडलें. आनी John 15:16 म्हणटा तें that आमी ताका आपयलो ना, तेणें आमकां हिंचून काडलें. आनी आमकां हिंचून काडलें ती बरी फडदिपा हिंचून काडलें. आतां हें कितें सांगत तेंचो 1 Pedro 1:2. Praise Jesus. सो आनी होरे आयदन म्हणल्यार चोय आतां आमी सगळीं एक भाशेचीं आयदनां मेळ्ळें? ओके. 1 Peter 1:2. आपले सासणीक येवजणेन देवान आमच्या बापान तुमकां आपली जावंक विचून काडल्यांत. आपलो आत्मो तुमकां दिवन ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत. जेजू क्रिस्ताक खालती जावन ताणें विखरायलोल्या रोगतान तुमची पातकां धुवन गेलीं. देवाची दयाळाय आनी शांती चड आनी चड तुमी भोगूंक पावूं म्हूण हांव मागतां. Praise God. सो क्लियरली सांगत चोय ते आपले सासणीक येवजणेन देवान आमच्या बापान आमकां आपले जावंक वेंचून काडलें. आमकां बेश्टें हिंचून काडलो नाय ताणें. आमकां आपलें जावंक. आतां मॅटी आहा, पापाच्यो आहा, डेरेक आहा, मारिया आहा, फ्लाविया आहा, एलिजा आहा, सगळीं आमी आपणांगे जावपाक ताणें आमकां हिंचून काडलें. आपलो आत्मो विंचून काडून बेश्टीन दवरलो नाय ताणें आमकां. ही मेड अस होली. आपणांगे आत्मो काडला आमकां दिला आनी आमकां पवित्र केलें. He made us holy. So जेजू क्रिस्त कित्याक होली केलें आमी? कित्याक ते पवित्र रोगता कोडे आमी आमगे पातकां धुवन काडपाक. आनी तेन्ना की आमी आपणांगे राजाक पवित्र जायन आमकां ताणें एकठांय केलें, आमकां ताणें हिंचून काडलें. सो हे भाशेन आमी तेगेली आयदनां. आनी सगळ्यांचो एक आमी एक भाशे नाय. आतां हांव एक भाशे दिसपा पासून ना. सो आमगे बोट पासून एक भाशेन ना. आमी क्लीन दुसरी भाशेची. एक आयदन ही बोटली दुसरी भाशेची आनी हुंय आहा ते बोटले शेप दुसरी भाशेची. सगळ्यांक ब्युटिफूल गूण आहाय.
कळ्ळें आनी देवान आमकां एक एक भाशे केलें पवित्र केलें आनी आमकां बरें पूण आमकां एक पाट दिसना आमी हितून काडलो म्हणून एक पाट कितें दिसता आमकां ते कडेन बरें हांव ताका बरे भाशेन उलोवपाक मुको ते भाशेन जायना पूण तूं कोण सांगिलां तुका ते भाशेन जायना म्हणून सो आमकां ती आयदनां मागीर तो उगडास येता कित्याक चोय जेजू गेलो न्ही जेजू कितू कोत्ता आसतलो कितू काम कोत्तालो लोकां बोगले रावन कितू तो लोकांक दितालो खुरपेन बोत्तालो ते उतरान बोत्तालो देवागे मोगान बोत्तालो पूण आमकां आमी तशें कोत्ताय आमी मातशें आयकिलें भायर गेलीं ते सगळें भायर सरलें कळ्ळें सो आतां आमी म्हाका उगडास येयलो कित्याक ते जारांचो तो हूंय गेलो खाजरा गेलो खाजार आहलो थिंगा खाजरा गेलो आनी ते गांवांचो एक वता तो आतां वायन पिवपाचो गांव ते वायन पिवपाक गांवांत वायन सोरो उणो जालो आतां कोण सोरो उणो जातलो थिंगा ते अरेंजमेंट करपा नाय सोरो बेश्टो उणो जावपा ना न्ही तुका सुमार आसोता कोणा हें करपाचो पूण तो देवागेलो टायम आसता तो देवागे बापागेलो टायम आसता थिंगा सोरो उणो जाता आयदनां रिती जाताय थिंग गेलन ते व्हडले जार आहाय तेंगे ते रिती जाताय आनी हूंय अशें कोन्न तेंगे ते जार आहाय ते हूंय अशें कोन्न हात धुवपाचे तेंगे अशें कोन्न ती एक रिच्युअल आसत थंय ते जारान तशें कोन्न हात धुवपाचे ती सो जार आहली तितू 20 or 30 गॅलन्स कितें सोरो जातालो सो तितू सोरो केलो जेजून सो ते जारांत ते उदो आहलो तेंचो ते गरज नासलोली ते वाटल्यांनी ते जारांनी हें करपाक ती जार तशी दवरली ताणें पूण तो सोरो भितर आहा तो नीव केलो नवो केलो तो भितर आहा तो सोरो ते उदकान तो सोरो केलो तो एकदम बरो सोरो जालो वय ना तो बेश्टो सादो सोरो जालो ना कित्याक ते शेफान म्हणलें तो सोरो कित्याक तुवें बरो आहलो तो निमाण कित्याक दवरलो म्हण वय ना तो वॉट स्क्रिप्चर इट इज आय थिंक इट्स जॉन 5 दिसत म्हाका बाय घाली जॉन 4 दिसत म्हाका खंय बरयलो तो स्क्रिप्चर जॉन 4 4 न्ही 4 फ्रॉम 5 ऑनवर्ड्स तो सोरो तुवें बरो आहा तो कित्याक निमाण दवरलो म्हण विचारलें ताका आतां जेजून कितें केलें ती जार आहाय ती नीव केली न्हय नीव बाटल्यां तो सोरो घायलो ना तो सोरो ते पोन्ने जारांतू ते उदो आहलो तेजो सोरो केलो पूण भितर आहलो तें बरें केलें भायल्यान सिस्टर आहलो पण तो उठो जेजू पळय तो उलोयता तेन्ना तें बदलता न्ही चल ते येस उदकान दोणा येस बोरात पूण तेन्ना तें उतर उलोयता तेन्ना जेजू उतर उलोयता तेन्ना तें सोरो जाता तो बदलता वायन करेक्ट करेक्ट सो वॉट आय एम सेइंग इज ती आयदन भायल्यान आहाय ती तशी उरताय आतां हांव कितें म्हणपाक सोदितां आमी ती आयदनां वय ना होय ते देवागे उतर आच्छे तितुलें उलयता तितुलें आमी भितरल्यान बदलताय होय भितरल्यान आमी नीव जाताय येस और नो येस येस सो ती जार आहाय ती तशी उरली या आनी पूण भितरल्यान तो सोरो नीव उरतालो कित्याक जेजू तें उतर उलयलो जेजून ते सोऱ्याची नोसोरणी केली त्या उदकाची नोसोरणी केली ते बदलून सोरो केलो सो आमी त्योच वेसलचो आमी तींच आयदनां वय ना पूण येस आमकां बदलप जाता कित्याक आमी दिसान दिसा तें उतर आयकताय आमी मनान नोसोरणी कोत्ताय आमगे जिवा बदलप जाता तें उतर आमी आपणायताय ते उतरा भाशेन आमी जियोवपा सोदताय पूण आमी कितें जाता तें आयदन आहा तें सेम उरता कूड भायल्यान आयदन म्हणजे आमची कूड सॉरी येस आनी कूड मन आनी सेम आत्मो बदलोन येता आमचो करेक्ट येस प्रेज गॉड
Thank you, Junina. So, Thank you. Mon आणि Otmo Bodota. Okay, utor ulit tituli amka ti kurpa. Grace is kurpa, right? Yes. Kurpa. Yeah. Grace. ते खुरपीन का देव बोत्ता. Yes. बोत्ता. आणि ते भाशेन ती एक उगडासील म्हाका कित्याक ती आयदन तशी उरली. ती आयदन तातूंत दोन तातूंत भितर आहा ते सगळे न्यू जाली. ते भाशे Yes. आमी जावं आमी आतां पयलीं भाशेन आहाय. ना. आमी दिसा दिसपट्टी बसून उतर वाच नाका. पूण ते एक उतर आमी आयकिल ते पासून आमी चिंतील जाल्यार मोनाची नोसोणी जाता. वयू ना? Yes. Amen. Yes. प्रेज गॉड. Amen. Yes. आनी कितें जाता आनी आमचें तोंड उगडटा दुसऱ्यागे आयदन दुसऱ्यागे मोनाची नोसोणी करपाक दुसऱ्यागे आयदन निवड करपाक. Yes. Because that word is alert, alive, active, operative. Everything about that word is supernatural. तो हे भाशेन कित्याक ती एक हें केली आनी मागीर ते आयदनान आमी आज आयदनां खबर उलयताय त्या आयदनां भितर आहा तें दुसरें जालें. सो एक आमगे कूड आमगे मन एक आयदन. पण आमी कितें आयकताय कितें सोप मानून घेताय कितें उजार कोत्ताय आमगे जिवितांत तो आमगे चॉयस. Isn't it? Praise God. So now ani ek hoy kit सांगताय ती I don't know where that scripture is. पण ती एकली बायल she had 2 sons. ती गेले दोग जां भुरगे आहलोले आनी ती बाडी जायती रिणां आहलोली. तिको कांय नाहलोलें आनी त्या भुरग्यांक तिका तिणें कामां दवरपा पडटालीं. सो कितें जालें मागीर तो एलिशा वेंट देर आनी एलिशान म्हणलें तुका कितें आहा. ती म्हणपा लागली मुको हेंचो इल्लेशें तेल आहा. तो म्हणपा लागलो तेल हाड आनी तुगे भुरग्यांक धाड आनी आयदन हाड. शेजऱ्यांगे धाड आनी ती आयदन हाड आनी तेल ओतोवपा लाग. ती ओतोवपा लागत तितुली ते बाटली बरीच रावल्यो उगडास आहा. हें आयकिलां सगळें. तें आयदन बरोच रावलें. ती म्हणपा लागली हय आनी हाड. पूण ती आयदन काबार जाली मागीर ती थांबवली. सो तें एक आमी ओतोयत रावताय तितुलें ती आयदन बरीच रावताय. आमगे आयदन रीत जात तितुलें देव बरीच रावता. कित्याक God gives us patience, God gives us wisdom, God gives us goodness, God gives us faithfulness. Everything comes from God. So आमगे आयदन रिते आसपा जाय. डेली दिसा दिसपट्टी आमी रिते आसपा जाय तें भरून घेवपाक. या मागीर आनी खूंयच उगडास येयलो म्हाका. या आमकां फॉल्ट आसताय जायते. फॉल्ट आसताय आमी म्हणटाय ओ हें जायना. ती म्हाका संवय जाली ती. हें उलोवपा म्हाका संवय जाली ती. तें आसूं आय डिडंट मीन एनीथींग. हांव बेश्टें फकाण कोत्ता. म्हागे तें संवयेचें. आमगे तोंडा उतर भायर सरताय नाकाल्लो ती. आनी एक कितें उगडास येयलो मोसेस. वी नो मोसेस रायट. मोसेसाक कितें जातालें स्टार्टर जातालो. कितें म्हणटाय ताका गाग वयता तो न्ही. स्टार्टर इज गाग्यो. पळय ताका देवान कितें सांगिल्लें हांव तुका लिडर कोत्ता. ताका विंचून काडलो देवान. कितें करपाक लिडर करपाक. ताका लोकां इज्रायला पोरचे लीड करपाक देवान ताका विंचून काडलो. ताणें कितें म्हणलें ना म्हाका सायबा मुको स्टार्टर जाता मुको उलोवपा जायना आनी कोणाकू काड. पूण देवान कितें केलें ताका. देवान तागे स्टार्टर काडलो ना पयलो. देवान कितें सांगिल्लें ताका बरें एरना उलयन दी तूं लिडर जाव. एरन तागे भाव एरना उलयन दी तूं लिडर जाव म्हण सांगिल्लें. पूण देवान तो स्टार्टर काडलो ना. ताका सांगिल्लें ना हांव तुगे स्टार्टर काडटा तूं लिडर जाव म्हण. सो देव आमकां आपयता आमी आहाय तशीं कम एज यू आर. आमी आहाय तशीं यो आनी हांव तुका निवड कोत्ता. हांव तुका लिडर कोत्ता. हांव जाणा तुजे पासत हांवें कितें केलें तें. हांव जाणो तुका हांवें कित्याक हिंचून काडलें.
You know? So, yen kit ko tam Jeremiah. Jeremiah was depressed, no? Yeah, Jeremiah was depressed and he said because he was shy. I don't okay. think he was gagyo. I think he was shy. I'm shy. Yeah. We'll read about him. Yeah. So yeah, so I think Jeremiah 1:5 we read tinga Yeah. them. Yes, yes. Yeah, so everyone had faults. Thomas Kitaklolo, Thomas was always moaning and groaning, he was doubtful, wasn't he? तू बावतो आपलं तो. दबावचो पण ते देवान तेका वचून काडलो. God होय. created, God called him. So या हांव कितें सांगपाक सोदता आमकांय आयते फॉल्ट आहाय देव होय. आमकां आपयता देवान आमकां आपयलें आमी बेश्टी येयले नाय आज आमकां देवान आपयलें कितें देवाक गेलो आमकां कडेच पर्पज आहा आमकां काम आहा करपाक आनी तें काम कोन्नासतो जावपा ना कितें आमी एग्री जायना जाल्यार तें काम जावपा ना देवा गेलें त्या राजा काम आमी कोन्नाय जाल्यार सो आमगे आयदोन रिती आसपा जाय आमगे मन कूड आमी रिती आसपा जाय हें करपाक काम करपाक देवा गेलें सो जेरमाया 1:5-6 काय ते 5 is that one okay 6 watch by 6, no, sister? yeah no तेन्ना 7 हांवें म्हणलें हें कशें जावं येत सर्वेस्परा देवा पळय हांव उलोवंक नकलो हांव एक ल्हान भुरगो पूण सर्वेस्परान म्हाका म्हणलें हांव एक ल्हान भुरगो अशें म्हणूं नाका कित्याक हांव तुका धाडीन तितलेशी तूं वेतलो आनी तुका फॉर्मायन तितलेंय तूं सांगतलोय तांकां तूं भियो नाका तुजी राखण करूंक तुजे सांगाती हांव आसा उलोयता तो सर्वेस्पर प्रेज गॉड चोय सारकें हांव उलोवपा नको हांव म्हण नाय अरे बाय टिचींग करपा म्हाका बरें जायना तें सिस्टर हांव मागीर प्रॅक्टीस करता हांव मागीर करता हांव उलोवपा नको पूण देव कितें सांगत तुका तूं आहा ते भाशेन यो हांव उलयतां तुका हांव एक भुरगो म्हणटा तो म्हणटा हांव एक भुरगो भुरग्याक चोय भुरगो कितलो इनोसंट आसता भुरग्याकूच आमी कितू शिकताय कितू प्युअर आसता तो भुरगो एक धाकले भुरगे कितू प्युअर आसताय आनी तांगे कितें तें मस्ती पासून केलें जाल्यार त्यो इनोसंट आसताय मस्त्यो आनी कितू आमकां तेंचे भितर देव दिसती पडटा सो हांव म्हणटा कितें जेरमाया हांव धाकलो भुरगो म्हाका आनी कितें आपयत तूं पूण देवागेर चोय ताजे वरवीं कितू व्हडलो प्लॅन आहा तो सिस्टर आमी तशें म्हणटाय थिंग एक स्ट्रायकिंग लायन आहा की देवूय सांगता एश म्हणनाका वी शुडंट से एनीथिंग की येस जायना लायक लिटरली आमकां लागों अशें की तूं अशें म्हणनाक म्हणटो वर्ड 7 सो येस टाइम इज फॉर अस ऑल्सो टू रिमेंबर त्यात बिफोर वी से हांव तुका एनीथिंग धाडीन तितलेशी तूं वेतलोय चोय आमकांय धाडटा कितू बऱ्यो टेस्टमनी हाडटाय आमी आनी आमकांय धाडटा आनी आमकां तो उजार करता आतां चोनिना भाशेन तेका उलोवपाक गरज नाहलोली ते उलयता तोंड उगोवन कित्याकू तो पवित्र आत्मा म्हणटा उलय तूं हांव तुका उतर दितां हांव तुका दाखयतां वाट प्रेज गॉड सो ते भाशेन जेरमाया मागीर कितें म्हणटा तो जेरमाया आय थिंक 18 इट इज 18:1 सो थिंगा येतालीं आमी सो तो कितें म्हणटा हांव या चोय वाच या कितें सांगता तें 18:1 येस सोरेस्पोरान जेरेमायासाक सांगलें उठ आनी कुंभाराच्या घरा देवून वच आनी हांवें सांगचें आसा तें थंय तुका सांगतलो म्हणटोच हांव कुंभाराच्या घरा देवून गेलो थंय तो आसलो आनी आपले चोक्र घेवन काम करतालो तो करतालो ते मातयेचें आयदन बिगडून गेलें
कुंभार चिकण माती घेऊन काम करता तेन्ना केन्ना केन्ना अशें जाता. म्हणटूच ताणें नव्यान सुरू केलें आनी ती चिकण माती घेवन आपणाक जाय तसलें दुसरें एक आयदन केलें. तेन्ना सर्वेस्पोर असो म्हजे लागीं उलयलो. इस्रायलाच्या घराण्या, ह्या कुंभारान केलें तशें तुका करूंक म्हाका होक ना, Praise God. उलयता तो सर्वेस्पोर. Praise God. Praise God. So चोय सर्वेस्पोरान ताका कितें सांगिल्लें, तूं थिंग वच, उमके कडेन वच. आनी तो थिंग गेलो. ताका कितें दिश्टी पडलें, तो कुंभार आनी ती माती तो मोल्ड करता आसतना ती माती पडटा. ती माती पडटा आनी तो कुंभार कितें करता, भायर उडयना ती. तो कितें करता, घेता आनी आयदन करता जायते भाशेन. सो ब्युटिफूल इट इज. बारीक चोय नोट केलें जाल्यार इट इज सो ब्युटिफूल. आमी देव आमगेलो कुंभार आनी तो आपणा जाय ते भाशेन ताणें आमकां केलें, मोल्ड केलें. कळ्ळें? आनी आमगे तोरी आमी कितू हार्ड, तोरी आमकां कितू आमी ताका त्रास कोत्ताय, कितू आमगे सारकी करपा सोदता भितर. आनी आमचे मागीर कितें जाता, ट्रायल्स येताय. आमगे कित्याक आमी देवा जाय ते भाशेन जावपा जाय. ताणें आमकां विंचून काडलें पवित्र जावपाक, आपणा भाशेन जावपाक. ते रोगतान आमकां सॅंक्टिफाय केलें ताणें आमकां कुशीन दवरपाक. वी आर so beautiful. He loves us so much. So तो आमकां सेपरेट कोत्ता आनी तो आमकां मोल्ड कोत्ता जाय ते भाशेन. आनी तो आमकां कितें म्हणटा, आसूं तुवें चूक पासून केल्या तुका हांव कुशीन काडून उडोवपाना. तुका हांव बोर दिसत ती वस्त कोत्ता. कळ्ळें? हांव तुका निवड कोत्ता. पूण तो आमकां कुशीन काडून उडयना. आमकां इल्लेशें कोणें केलें जाल्यार आमकां कितू राग येता, एक एक फावटी कितू वायट दिसता. पूण देवाकूय तशें नात आसतलें, पूण तो आमकां आयसोलेट कोन्ना. आमकां तो फॉर्म कोत्ता, आमकां एकठांय कोत्ता आनी तो कुंभार कोत्ता ते भाशेन ती आयदन अशी आमकां रेडी कोत्ता. कित्याक तागे जायतीं कामां आहा आमी करपाक. ते आयदन आमी रेडी जायनाय जाल्यार, ते आयदन आमी रेडी कोन्न दवरनाय जाल्यार तो कितें कोन्न आमकां उजार कोत्तलो. देखून आमगे जिवितां ताणें ट्रायल धाडपा पडटाय. आमगे जिवितां आडकोडी धाडपा पडटाय. आम क्रिस्तांव म्हूण आमगे लायफ परफेक्ट जायना. कित्याक आमी क्रिस्तांव म्हणटा ते आडकोड्या वरवीं आमगे मोनाचें जिवाचें बदलप जाता. आमी देवा बोगले वयताय ते ट्रायल घेवन आनी शिकताय आमी मोनाची नोसोनी करपाक. सो तो हें जेरमायागे काय बरचोय, तुका तो इंचाता, तुका दिसना आपूण तुका आपणा हें आहा म्हणून. कितें म्हणटा तो लास्ट आखो, वॉट वॉज द लास्ट थिंग यू रेड फ्लावीन? इस्रायलाच्या घराण्या ह्या कुंभारान केलें तशें तुका करूंक म्हाका होक ना. म्हाका होक ना. सो होक आहा फूल, कित्याक तो आमगे बाप, तो आमगे रोचनार, तो आमगे सोरवोणदार, तो आमगे बाप. तो आमकां कांयच वायट करपा ना. पूण तो आमकां विंचून काडलें ते भाशेन आमकां सगळ्या फ्लावी एक गूण दिला, जोनिना एक गूण दिला. हांवें फ्लावी कॉपी करपा जायना, तेंच म्हाका जाय म्हण. ना 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 ना, इट इज नॉट लायक दॅट. एवरीवन इज ब्युटिफूल. आमी एक एक देवागे आयदन. सो तो आमकां एक एक भाशेन उजार करपा सोदता. आपणा होक ना काय म्हणटा दुसरे भाशेन करपाक. आपणा होक ना, आपणा जाय ते भाशेन करपाक. And that is so beautiful. So beautiful. सो हे भाशेन ही आयदनां आमकां तो उजार करपाचो दिता. आमकां तो ही बाटली रिती आहा जाल्यार मुच्या भरपा जाता, उपट भरपा जाता, वत पासून भरपा जाता. पूण ती बोल्लो आहा जाल्यार आनी भरपा जायना. मागीर आमकां ती बोल्लो कितें कोन्न आसता, वायट फातोक, वायट कोन्यो, म्हणजे मोना बदलप करप ना, कुसडेपण, इगो, प्रायड, एवरीथिंग. जर तो बाटली बोल्लो आहा तो भरता. ते भितर सोरो आहा तो कितको निवड जातलो.
जावपाना तो तसो उरतलो. प्रेज गॉड. आनी मागीर सगलो भितो मेळ पडटलो. तो उजार जायना जालें म्हणटरीर तें रीत जायना जालें म्हणटरीर तितून मेळ पडटलो. प्रेज जीसस. सो हे भाशेन आमकां थंय कुंभार जेरमासाक कुंभार भेटता. सो तो देव ताका हुकूम दिता, तूं त्या कुंभारा बगली वच, तुका आपूण सांगत थिंग वच आनी तूं थिंग उबो राव म्हणटा. आनी मागीर आमकां कितें सांगत चोय, तूं के भाशेन मोल्ड करपा म्हाका होकना. सो तो आमकां दिसा दिसपट्टी की तूं आमचेर तो काम करता आसतलो, की तूं आमकां बदलपा जाय आसतलो. आनी जाता कितू फाटी जाणो कितू फाटी हें जाता. सो आतां रिसंटली आतां हांव ही म्हगे टेस्टिमनी म्हणल्यार ते पडाय सांगलोलें म्हगे लायफान कितें जालें तें आतां. देरफेन ऑल ऑफ अ सडन चोय आतां ह्या भुरग्यांक आमकां देवान भुरगीं दिलें न्ही, पूण कोण ना आमकां त्या भुरग्यांक कसो गूण आसत तो. पूण म्हगे भाशेन कितें जालोलें, म्हाका तीं भुरगीं परफेक्ट जावपा जाय. हिंग म्युजीक कर, हिंग हें कर, तें सगळें म्हगे कामान. आनी म्हाका म्हणचे तांकां बेकार दवरपा नाकाय. आतां ह्या भुरग्याक म्युजीक आवडटा, सगळें कोत्ता, बट तो ताका त्या भुरग्याक टॅलंट आहलो. आनी म्हाका कितें दिसतालें, आवय टॅलंट आहा, मुगे भुरग्याक टॅलंट आहा. मुगे भुरगो, मुगेलें हांव म्हणचे हांव येता थिंगा आय. सो ऑल ऑफ अ सडन चोय एक म्हयन्या भितर आख्खो लायफू आमगे चेंज जाता. आनी मागीर आमकां ती ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी, आमी गेलीं ताका चोवपाक. आनी होरें हांव सांगत तुका म्हगे भयणो आनी भाव म्हण थिंग उबो रावता मुको सारकी ती दूख सोंसू जायनाय. कित्याक जाणो, कित्याक तो कांतार तो भुरगो तें कांतार सारकें देवागे कांतरान आयकून तो लोक सारको हाडपाक, देवागे कांतार देवागे आवाज दिला. आनी हांव सारकें फोकस करता. तो मुगे भुरगो म्हण चोयना ताका हांव, लॉर्ड हो वॉयस, हो आवाज तुका, हो आवाज तुगेलो, हो आवाज तुका सोंसाड. हो आवाज संवसारा तेगे नांव फामाद जावपा न्ही, पूण हांवें कितें कोन्न सांगपाचें, देवान करपा जाय तें. सो ते भाशेन म्हणटा एक टायम आसता कित्याक ओय हांवें केलां, मुगेलें, म्हाका लागून जालां, म्हाका व्हर, म्हाका प्रायड, म्हाका हें म्हाका तें हांव. पूण देव कितें म्हणटा, तूं सुसेगाद राव, तुगे काम जालें, आतां तें मुगे काम. आतां म्हाका करपा जाय, आतां तें मुगे आयदन. आनी गेल ते पाट सांगिल्लें चोय आनी हिंगा मुद्द्याक कांय म्हणपा पासून जायना. मामा तुगे पुरो जाता, हो आन्सर जाता, मामा तुगे पुरो इनाफ. सो म्हाका आयकपा जाय तें कोणें म्हणलें, तेगे जजान म्हणलें. This what you have is spiritual. It is not natural. It is a gift. Exactly James 1:17. Every good gift is from above. सो म्हाका दिसत कितें, आनी म्हाका कितें दिसोलें, देवागे प्लॅन काय बरो. थिंगा ते जाग्यार हरशीं हांव पयशे हारिकून वचपा न्ही, ते जाग्यार म्हाका कितें तें कळपा न्ही. पूण देवान म्हाका हाती दोन वयल्ल्या भाशेन त्या जाग्यार पावयलें थिंगा. आनी चोवपा हे भुरगे आपुणाच्या कितें कोन्न उजार करपा जाता. आनी एक उलयता काय बरें दिसोलें जाणो. आनी देखून हांव चिंतता, देखून म्हाका हे टॉपिका उगडास येयलो. कित्याक हांव कोण, हांव सारकें रितीन आयदन. आनी एक पाटी हांव बोत्तां कितें म्हजे भितर हांव कितें घातां, नाका ती क्रॅप, नाका थिंग टायम वेस्ट कोत्ता, नाका थिंग हें कोत्ता. पूण हांव कोण, तोरी तो म्हाका बरेंपण दिता, तोरी तो म्हाका सांगता तुका भिवपाक गरज ना, हांव आसा न्ही तुका. सो जेरमाया सांगिल्लें ते भाशेन तो म्हाका म्हणटा, चोड एकलें आमकां म्हणटा, डोंट वरी, ते प्रॉब्लेम आहल्यार तुका कित्याक वारी जावपा जाय. आय हॅव बेटर थिंग्स फॉर यू. बरें वचता हे मुकोडे तें इल्लेशें बारीक. चोय आतां कांतार म्हणलां, कितें खातलो आनी कितें जेवतलो, हुस्को कोरिनाका म्हण आमी हुस्को सुबेज जाता आमगेलो. सो आमगे आयदनां रिती जायनाय, आमगे रिती जायनाय. आमगे काळीज, आमगे मन आमी चिंतीत रावताय नाका तें. बट गॉड मेक्स ब्युटिफूल थिंग्स हॅपन इन आवर लायफ. बऱ्यो वस्तू कोत्ता आमगे जिवितान. सो या आनी मागीर कितें जाता,
ती समॅरिटन ती बायल. सो ह्या आयदनाचो एक एग्जाम्पल उगडासत म्हाका ते भाशेन म्हणया. So I think it's John 4, isn't it? John 4, I think it is. वय So, सिस्टर. yeah. So ती समॅरिटन बायल, ओके, ती ओता बारार ती बायको येता. ओता बारा आसता आनी ती बायको येता. आतां ते बायलेगे भितर कितू आसता, तेगे हिस्ट्री कितू आहा, पास्ट हिस्ट्री कितू आसता. सो तो टायम ती इंचून काडटा दनपरा बारार. ओत पडटा ते गांवांत. दनपरा त्यो बायल उदो हाडपा वचनाय. आतां ती ते दनपरा बारार कितें येता, कित्याक तो देवागे टायम आसता. आनी तेदोन जेजू थिंग पावता. हो, आय थिंक इट्स 5 onwards. वाच बाय चोया. You know, sister, 4 Samaritan. 4, yeah, from 5 onwards, I 5 think. onwards. 4. Okay. 4. Yeah. सिकार नावाच्या समारियेच्या एका नोगरांत तो पावलो. जाकोबान आपल्या पुता जेजूक दिल्ल्या शेता लागींच हें नोगोर आसलें. जाकोबाची बाय थंय आसली आनी जेजू चलून चलून थकलोलो देखून बायच्या कांठार बसलो. सुमार दनपार जाल्लो. समारियेची एक बायल उदक काडूंक थंय आयली. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका इल्लें पिवंक दिशी. ताचे शीस जेवणाक कितेंय घेवंक म्हूण नोगरांत गेल्ले. समारियेचे बायलेन ताका म्हणलें, तूं जुदेव आनी हांव समारियेकार. तर कसो म्हूण तूं म्हजे कडेन पिवंक मागताय? खरें म्हणल्यार जुदेव लोक आनी समारियेकार लोक एकामेकाची आयदनां वापरिनात. जेजून तिका परतिपाळ केलो, देवाचें देणें कसलें तें तुका गमलोलें आनी म्हाका इल्लें पिवंक दिशी अशें तुका म्हणटा. तूं कोण तो तूं जाणो आसली जाल्यार तूंच ताचे कडेन मागतली आसली आनी तो तुका जिवें उदक दितलो आसलो. एक मिनट आता. सो ती बायल चोयतो नोगरां पावलो, तो कासो जाल म्हूण सांगेलें, तो थिंग बायको रावलो. तो देव आतां, तो जाण आसलोलो त्या वेळार थिंग कितें जावपा आहा तें. सो ती बायल येयली, ती उदक काडपा लागली आनी जेजून तिका म्हणलें, म्हाका इल्लें पिवपा दिता. सो जेजू फावोर जाय जाल्यार कितें भाशेन फावोर मागता. आमकोडे तोच फावोर मागत आसता तो. म्हाका मातशें तुगे टायम दिता, म्हाका मातशें तुगे काळीज दिता, मुगे मातशें तूं आवाज आयकता. सो तो म्हणटा, म्हाका इल्लें पिवंक दिवशी. मागीर ताचे शीत जेवणाक कितेंय घेवंक म्हूण नोगरांत गेले. समारिताचे बायलेन तें ताका म्हणलें. सो जुदेव आनी समारितन, जुदेव मातशें सुपिरियर क्वॉलिटी आनी समारितन तांकां एकवट ना, ते मातशें हें रिफ्ट आसता तांचे मदीं. सो तो कसो म्हूण तूं मुको कित्याक उदो मागता हे भाशेन. खरें म्हणल्यार जुदेव लोक आनी समारितन लोक एकमेकागे आयदनां वापरिना. मागीर जेजून तिका परतिपाळ केलो, देवाचें देणें कसलें तें तुका तर गमलोलें, तूं म्हाका इल्लें पिवंक दिवशी. कितें देवाचें देणें कसलें तें तुका तर गमलोलें आनी म्हाका इल्लें पिवंक दिवशी. अशें तुका म्हणटा तो कोण, तो तूं जाणो आसली जाल्यार तूंच ताचे कडेन मागतली आसता आनी तो तुका जिवें उदक दितलो आसता. तो कितकोन आपणागे आसनें कोडीत करता. कित्याक हो आनी कोण असो जावपाचें ते बायलेक. हो जुदेव आनी तो आनी आपण कितें उलयता हे भाशेन जावपाचें. पूण तिका तो क्वेश्चन मार्कूय घाता आनी एक वाटी सांगताय आपण कोण तो. सिंपल उतरांनी इनोसंटपणान काय बरें सांगता तेका. मागीर इकर वाच गो बाय. ती रिप्लाय कितकोन दितली ताका. बायलेन ताका म्हणलें, सायबा, उदक काडूंक तुजे लागीं शिडी कांय ना आनी बांय खोल आसा. तर तुजे कडेन जिवें उदक खंयचें? आमच्या पुर्वजां जाकोबा परस
तूं व्हड कितें ताणें आमकां ही बांय दिल्ली आपूण तिचें उदक पियेलो तशेंच ताची भुरगीं बाळां आनी ताचे हिंड मागीर जेजू पुतून रिप्लाय दिवचें तिका जेजून तिका म्हळें हें उदक पियेतात तांकां सगल्यांक परतून तान लागतली पूण हांव दीन तें उदक पियेतात तांकां कदींच तान लागची ना हांव तांकां दीन त्या उदकाची तांचे भितर एक जोर जातली आनी ती तांकां सासणीक जिवीत दीत व्हांवतली प्रेज गॉड प्रेज गॉड आतां ती बायल पळय आतां इमॅजीन कराय आमी ते बायको हाय आनी जेजू आमकां हे भाशेन उलयता आनी आमकां खबर ना तो प्रॉफेट म्हणून ती पयलीं कितें म्हणटा ताका तूं जुदेव मागीर कितें म्हणटा ताका सायबा मागीर ती कळटा तो मातशें जेंटलमॅन असो मागीर ती ताका सायबा म्हणटा तुका कांय उदक काडपा येना तूं म्हणजे ती 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 कळटा तेगे विजडम तो बरे भाशेन उलयता म्हण आपणा कडेन सो तो म्हणटा तुका येना आनी तूं आपणाक कितें करून उदक दितलो तूं कितें करून हें करतलो मागीर जेजू कितें म्हणटा ताका तूं तुका जाय तसो उदक आपूण दिवपा ना तुका आपूण सासणीक उदक दितलो हांव तुमकां दिवन त्या उदकाची तांचे भितर एक जोर जातली आनी ती सासणीक जिवीत दीत व्हांवतली सो तुका उदक इमॅजीन करूंक जायना तितून ते भाशेन उदक दीत म्हणटा आपूण आपूण तूं कितू बरें उदक दीत म्हणटा तें तुका उदक खूंय मेळपा ना हे भाशेन जेजू सांगता चोय काय बरें घोस्तान सांगत चोय तिका मागीर ती कितें करता मुखार वच बायलेन ताका म्हणलें सायबा तें उदक म्हाका दी अशी म्हाका आनीक तान लागची ना आनी उदक काडूंक हांगा येवंकूय पडचें ना जेजून तिका म्हणलें वच तुज्या घोवाक आपोवन हाड आनी हांगा ये बायलेन जाप दिली म्हाका घोव ना जेजून तिका परतून म्हणलें म्हाका घोव ना हें तुवें सारकें सांगलें कित्याक तुका 5 आसले आनी तुज्या सांगाता आतां आसा तोय तुजो घोव न्हय हें तुवें सारकें सांगलें बायलेन ताका म्हणलें सायबा तूं प्रवादी म्हूण म्हाका कळ्ळें आमच्या पुर्वजांनी ह्या दोंगरार देवाक बुजलोलो पूण तुमी ताका जेरुसलेमांतूच बुजोवंक जाय म्हूण सांगतात जेजून तिका म्हणलें म्हजें आयक बाय तुमी ह्या दोंगरार जावन वो जेरुसलेम जावन बापाक भोसची नात असलो वेळ येवचो जालो तुमी वळखोणांत ताका भोसतात आमी जाल्यार वळखतांव ताका भोसतांव कित्याक थारोन जुदेव लोकांतावन येता पूण असलो वेळ येता खरेंच म्हणल्यार हो वेळ पावलो की खरे भोसपी आत्म्यान आनी स्वतान बापाची भक्ती करतले कित्याक म्हणल्यार असलेच भोसपी बाप सोदता देव आत्मो आनी ताच्या भोसप्यांनी ताका आत्म्यान आनी स्वतान भोजूंक जाय प्रेज गॉड आतां ती बायल आतां ते क्वेश्चन करता पयलो जुदेव म्हणटा मागीर प्रवादी म्हणटा आनी मागीर ना सायबा म्हणटा आनी मागीर म्हणटा आतां प्रवादी म्हण म्हाका कळ्ळो सो शी वॉज ऑल्सो ऑनस्ट तेणी फोट मारलो ना ताका तेणी सारकें आहा तें सांगिल्लें तूं कोण तो आनी आनी तेणी आपूण पातोक केलें तें पयलें ना आमी कितें कोत्तालो न्ही टॉपीक चेंज कोत्तालो न्ही तुका कित्याक पडला हांव कोण म्हणून तुका कित्याक पडला मगे स्टोरी सांग जावपाकूय सो जेजून तिका सांगिल्लें तूं चल तुगे घोवा घेवन यो तिच्या म्हणपा जाता आसलोलें आमी म्हणटाय न्ही तुका कित्याक पडना हांव कांय ती पडना सो तेणी कितें म्हणलें सोच सांगिल्लें ताका म्हाका घोव ना आनी जेजून म्हणलें ओय तुगे ते 5 जाण आहले आनी हो तुगे घोव न्ही सो ती मागीर कितें कोत्ता वाव सगळें हो जाणो तो वेड म्हणजे हो वेड त्या वेडार येयलो आनी म्हणल्यार देव सगळें जाणो हो प्रवादी आतां तूं प्रवादी म्हूण म्हाका कळ्ळें म्हणटा
मागीर ती कितें कोत्ता ती सगळें आयकोता आनी मागीर कितें कोत्ता 28 खंयचा वाचलें तें हांव तुजे कडेन उलयतां मागीर 25 25 सन न्हू ये 25 कितें म्हणचें बायलेन ताका म्हणलें मेसियास म्हणजे ख्रिस्त येवचो जालो म्हूण हांव जाणो तो येतलो तेन्ना आमकां सगळें सांगतलो जेजून तिका म्हणलें हांवूच तो तुजे कडेन उलयलां तो त्याच वेळार ताचे शीस थंय पावले आनी एके बायले लागीं तो उलयता म्हूण तांकां अजाप दिसलें पूण तिचें तुका कितें जाय वो तिचे कडेन तूं कित्याक उलयताय अशें कोणेंच विचारलें ना तेन्ना ती बायल उदकाचो कळसो थंयच सांडून नोगरांत गेली आनी लोकांक म्हणूंक लागली हांवें केलां तितलें कोण एकल्यान म्हाका सांगलां येयात आनी ताका पळयात होच ख्रिस्त जायत काय तो लोक नोगरांतलो भायर सरून ताका मेळूंक आयलो इतले म्हणसोर शीस ताचे कडेन मागताले राबी जेव आतां पूण ताणें तांकां म्हणलें म्हाका जें खाण जेवण आसा तांची तुमकां वळख ना देखून शीस एकामेकाक म्हणूंक लागले ताका कोणें जेवूंक हाडून प्रेज गॉड दिलें प्रेज गॉड आतां मेन थिंग इज ते बायलेन ती बायले भितर कितें आसलो तें सगळें जेजून तिका सांगिल्लें आनी ते बायलेन ताका मेजाया म्हणलो सो जुदेव मागीर सायबा मागीर प्रवादी मागीर मेजायस सो ती कळ्ळें तो होरें जेंटलमॅन तो बेश्टो सादो मनीस न्ही कित्याक भितर कितें आसलो तितलें ताणें तिका सांगिल्लें ती मागीर कितें कोत्ता तें आयदन आसलो तें थिंगा सोडटा आनी ती धांवता कित्याक तें तिगे जिवीत तिगे आयदन तिगे काळीज भरलें ते जेजूगे उतरांनी तिगे काळीज भरलें तिगे ओतम्या जेवण मेळ्ळें सो ती तो कोड्स हाडलो तो थिंगा सोडटा थिंग बायबल काय बरें सांगत चोय तो कोड्स थिंगा सोडटा आनी ती धांवता कित्याक धांवता दुसऱ्यान दिवपा तें आपणाक कितें मेळ्ळें तें सो देखून आमकांय तेच भाशेन पयलें आमकां कितें मेळटा तें आमी घेवन धांवन दुसऱ्या दिवपाक कळ्ळें दुसऱ्या आमी जेजूगे उतर दिवपाक दुसऱ्या जेजू खबर सांगपाक चोय कोण ताका वळख नासलोली आनी होरें आमी कितें सांगत जाणा होरें म्हाका खबर नासलोली हें बरें म्हणून म्हाका खबर नासलोली म्हणटा कित्याक ती वळख तांकां मेळटा आनी तांगे मनान नोसोनी जाता आनी तांगे कोडसो तांगे तें आयदन बोत्ता बरे वस्तून बोत्ता Come as you are, come as you are. That's how I want you. So, ती भाशेन यो म्हणटा देव तुजे भितर कितें आहा तें आपण बोत्त म्हणटा आपण तुका जिवीत दित म्हणटा आपण तुका नय कोत म्हणटा पूण आमकां कितें जाता ना पूण म्हाका तें जाय आसलोलें म्हाका हें जाय आसलोलें म्हाका हें दिसतालें आनी होरें आतां हांव मुगे सांगता तें म्हाकाय तशें दिसतालें पूण आतां कितें जाता हांव प्लॅन पासून करूं वचना कांय आतां एक प्लॅन कोत्ता न्ही तो प्लॅन मागीर केन्ना जायना चोय आतां गोंय येवपा म्हण प्लॅन केलो आमगे आनी आतां 2 सुमनशीं गेलीं सो गॉड नोज वॉट टायम इज रायट तुका खंयचो टायम परफेक्ट तो जाणो तुका त्या टायमार वचपा नाका जाल्यार तो आनी कितें सोदून काडटा आनी कितें सोदून काडटा तें काय बरें आसता आमगे लायफान पूण आमी कितें करपा जाय सेंतीत दवरपा जाय आमी देवागे येवजण करपा आमी पावल मारता देवागे उतर आयकिल्लें तें आमी मोनाची नोसोणी करपा जाय कित्याक तो आमचे भितर जियेता तो आमचे भितर आहा पूण आमी कोणाक फोन येयलो जाल्यार उलयना जाल्यार त्या मनशाक बरें दिसपाना न्ही तेच भाशेन तो आमचे भितर आहा आमकां सोदूं वचपा नाका ताका कितें दूख जाता आसतली आमी भितर आहा तरी पूण हे मनशां म्हजी वळखीना आनी तांकां जाय तें सगळें मुको आहा तरी पूण ती म्हाका आयकनाय सगळें करपा आमचे ट्रायल्स येताय आमकां ट्रायल्स येताय ते जाणो आमकां आमगे जिवा बदलोप जाता कित्याक त्या ट्रायला वरवीं आमी शिकताय पेशन्स पासियन्स काडपाक उतर बंद करपाक
आणि पण तो आमची भितो आहा तो आमकां आदार दिता. गॅलेशियन्स 2:20 घाल बाय. तो आमकां आदार दिता, तो आमकां उलोवपा सुद्दां दिता, तो आमकां मन तो आपणागे उतरान आमकां बरोवसूं दिता, आमकां जिवे उतर दिवपासूं दिता. पूण आमी सदां आयकताय काय? सदां आमी तेगे उतरां मानून घेताय काय? ओ आमकां जाय तें कोत्ताय आमी, पूण तोरी तो आमकां सोडना, कित्याक आमी विंचून काडलोलीं आयदनां. तो कुंभार आनी आमी आयदनां. तो आमकां चकचकीत कोत्ता आपणा जाय ते भाशेन. सो वाच बाय 20. हांव आतां जियेता तो हांव न्हय, तर क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. म्हज्या ओसोक्त मनशा सोयबांत हांव आतां जियेता तें जिवीत कसलें तें सांगता. म्हजो मोग केला आनी म्हजे खातीर आपणाकूच समर्पण दिला त्या देवाच्या पुताचेर भावार धरून हांव जियेता. आतां आमी सोगलीं हाय आमी देवागे उतर आयकलें. कित्याक आमकां पयलीं जाता ते भाशेन आतां जायना, कित्याक ते उतरान आमचे भितर रीग केल्या. सो आतां आमी जाणाय आमी आमी आहाय ती आमी न्ही, आमचे भितर जियेता तो क्रिस्त. तो आमचे भितर जियेता आनी आमी वी लिव फॉर हिम एंड वी लिव फॉर हिम हू हॅज लव्ड अस एंड हू हॅज डायड फॉर अस. तो आमचे पासत मेला, आमचे मोग कोन्न मेला, ते मनशा आमचे भितर जियेता. तो जेजू क्रिस्त आमचे भितर जियेता. इट इज नो लॉंगर आय दॅट लिव, हो जियेता तो हांव न्ही, पूण म्हजे भितर आनी कोण जियेता, आनी तो मुगेलो सोडवणदार. तो जिवीत जेजू. आनी देखून तो आमकां कुरपेन भरपासूं दिता, देखून तो आमकां जिवीत आमगे जिविता नवसोनी करपासूं दिता, आमगे मना नवसोनी करपासूं दिता, हो वेळ आमकां स्पेंड करपासूं दिता, आमगे मन बदलपासूं दिता, आमकां उजार करपासूं दिता, आमी पोन्नी आयदनां आहाय ती चकचकीत करपासूं दिता, भितरल्यान सावन भायल्यान आमकां निवड करपासूं दिता. पूण आमी कितें कोत्ताय काय? आमी टायम स्पेंड कोत्ताय काय? ओ आमी कोणाकूय जेजू खबर सांगपा आमी आयकताय काय? ओ आसूं तें आनी मागीर कितें म्हणलें जाल्यार आमी ओगी रावया, म्हणल्यार आमी ओगी रावलो बरीं अशें म्हणपा हें जाता. प्रेज गॉड. सो आमकां लॉस दिसोता एक पाटी देवा खबर उलोवपाक. आमकां कितें म्हणल्यार ती आनी कितें म्हणटलीं आमकां लॉस जाता. पूण तो आमचे भितर जियेता ताका कितू दूख जाता आसतली. तो आमकां कुरपेन भरपासूं दिता. हीज ग्रेस इज इनफ, ग्रेस इज सफिशियंट फॉर अस. आनी ताणें आमकां आपयलें आपणागे हें करपा, आमकां विंचून काडलें ताणें. 1 Peter 2:9 2 Peter 1 Peter 2:9 घाल बाय. सो आमकां विंचून काडलें आनी आमकां विंचून काडलें आपणागे मनशां जावपाक, आपणागे ओन जावपाक, खास आपणागे खास जावपाक. So praise God. Thank you, Jesus. Praise Jesus. 9 Yeah. 9 son sister. Only 9. ओके सिस्टर तें उतर इनकम्प्लीट हा की 8 वाचूंक पडटलें Yeah, okay. खातीर देवान तुमकां. Okay, 8 सान वाच तर. Wait, in English it is. पूण मनशां आडलोन पडटात तसलो फातर मनशांक सोकला उडयता. तसलें खडप शब्दाचेर भावार दवरूंक ना म्हणून तीं ताका आड्डोन पडटात. हेंच ताका देवाचें निर्मण खातीर देवान तुमकां विंचून काडल्यांत. आदलीं तुमी देवाची पोरजां न्हय आसल्यांत, पूण आतां तुमी ताची पोरजां जाल्यांत. आदीं तुमकां देवाची काकलूत मेळूंक नासली, पूण आतां तुमकां ताची काकलूत मेळ्ळ्या. Praise God.
सो थिंगा आमी आदलून पडटाय म्हणटा कित्याक आमी आदलून कित्याक पडटाय त्या शब्दाचे आमी बावाट धरलो ना ते देखून आमी आदलून पडटाय हे देवागे निर्मण आमी उतर नेणोय जाल्यार आमकां आडकोड जाताच आमी आड्डून पडटायच पूण ते उतर जाण जालें म्हणटरी देव आमी कितें कोत्ता देवान आमी किंचून काडलें आदीं तुमी ताची पोरजां न्हय आसले आतां तुमी देवागे पोरजां आतां तूं देवागे भुरगीं देवागे काकूट तुमकां मेळ्ळ्या आमी देवागेलीं देवान इंचून काडलें वी आर हीज चोजन पीपल गॉड लव्स अस सो मच सो देवान तुमकां इंचून काडलें म्हणटा कित्याक इंचून काडलें ओगी रावपाकू इंचून कित्याक काडलें देवागे उतर जाण जावपाक देवागे उतर शिकपाक देवागे उतर उलोवपाक देवागे राज्या लोकां हाडपाक देवागे राज दुसऱ्या दाखोवपाक तुज भितर उजवाड आहा तो दुसऱ्याचेर शिवरावपाक तुज भितर उजवाड आहा तो दुसऱ्या दिवपाक हेका लागून देवान आमकां इंचून काडलें आनी कितें कितें म्हाका बरें उलोवपा जायना म्हाका तें बरें स्क्रिप्चर कोन्नाय तो म्हणटा ना 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 तूं ते भाशेन उलयनाका हांव सांगत तें तूं कर हांव तुका शिकयता तुका कसले प्रॉब्लेम जावपा जायना हांव तुजे बरोबर आहा प्रेज गॉड सो 1 Corinthians 6:19 घालबाय 19 and 20 सो हे भाशेन आमी कितें जाता एक उतर आयकिलें आमी कितें केलें आतां कितें आतां आमी कांय रेडी केलें ना हूंय ना फ्लावी कांय रेडी केलें ना पूण हांव कितें म्हणटा पवित्र आत्मा तुका जाय तें उलय आतां म्हज्या मनान कितें आहलोलें वेसल आय एम अ वेसल कित्याक हे 2 सुमनां भितर मुगे लायफान जालें तें वाव कितू मुगे बरो देव हूंय सा म्हाका खंय पावयता आनी कितें म्हाका दिसती पडना तें सारकें उजवाड आनी होरें तें स्टेज पावपा आनी स्टेज चोवपा म्हाका सारकें इट वॉज सो अमेझींग आनी म्हाका कितें जाता वाव इट्स सो ब्युटिफूल यू नो देव आमकां हे जाग्यार पावयता आनी हांव एक पाण म्हणटा म्हाका तूं हितू बरेंपण करून दाखयता यू नो इट्स रियली आनी सगळें आमकां दिसती पडटा पूण आमगे फोकस देवाचेर आसपा जाय आमगे फोकस आड खुशीन आसपा जायना आमगे फोकस सारको ताचेर घड आसपा जाय म्हणजे देव मुगे सोरवंडार देव मुगे रोचणार देव मुगे धीर देव मुगे आदार प्रेज गॉड सो हे म्हणबाय 1 Corinthians 6:19 and 20 तुम्ही देवा कडचो पवित्र आत्मो घेतला आनी तो तुमचे सवें ठिकाण करून आसा तो तुमची कूड ताचें मंदीर आनी तुमी तुमचीच न्हय हें नकळत तुमी देवान तुमकां गुलामपणांतलीं सोडयल्यांत आनी तेंय जाल्यार हिमत फारीक करून म्हणटूच तुमचे कुडीन देवाक महिमा दियात जेजू कारका सो आमगेलें आयदन रीत आहा आमगे काळीज रीत आहा कित्या रीत आहा तें कितें जाता आमकां आवय भिरांत दिसली म्हाका दोतोरा बगले गेल्यार तो रिपोर्ट दिलो म्हाका भिरांत दिसली म्हाका हें जालें म्हाका तें जालें आमी कितें उलयताय म्हाका हांव मुगे सगलें मुगेलें उलयता पूण देव कितें म्हणटा देवाक कडचो पवित्र आत्मो घेतलो म्हण तुका खबर ना तुजे भितर तो रावता म्हण तुका खबर ना तुगे कूड आहा ती तेगे मंदीर म्हण तुका खबर ना होरें खबर ना आमकां पूण आतां आजचें म्हणटरी आमकां कळटा मागीर आमी कितें कोत्ताय ती खबर घेताय न्हू देवान आमकां गुलामपणांतूय सोडयलें म्हण तुमकां खबर ना त्या रोगता वरवीं आमकां नवी मनशी केलें म्हण तुमकां खबर ना आहा पयलीं खबर नासलोली आतां खबर आहा मागीर कितें करया आमी ती खबर घेवन कितें करया आमगे आयदन आहाय ती तशीं रावया बोल्लो आहाय ती तशीं दवरया ओ रीत करया दिसा दिसपट्टी आनी बरया तितून सगळें तें उदो आहा तें नये सोर घालया तातूंत आनी बरीत रावया आनी हिंग येयले म्हणटरी एकठांय जालें म्हणटरी आमी देवागे उतर उलया बोन्न वोत दी आमकां
नवे जिवीत जाय ती दुसरे आमगे उजवाड दिसती पडली दुसरे आमचे भितर जेजू आहा तो दिसती पडली तू संवसाराचो उजवाड म्हणना पूण तो उजवाड घेवन आमी काडता रावले जाल्यार कितकोन तो उजवाड दुसऱ्या दिसती पडटलो त्या उजवाडा आमी उपयोग करपा जाय उपयोग करपा जाय त्या उजवाडाचो हांव म्हणपा सोडून आपण वाट दाखोवची तूं सदां दुसरे जाग कितें हिंगा कित करपा जाय हे भाशेन आमी क्वेश्चन करतात सोडपा ना न्ही तो सगळे आमगे आपणांगे सारके जाग्यार घातलो प्रेज गॉड आनी आनी होरें जाता कांयच करपाक गरज ना आमकां आमी फकत ओय म्हणपा जाय फकत ओय म्हणपाचें आनी तोगे आवाज आयकूंक हेको आमी टायम स्पेंड करपा जाय हेको वेळ स्पेंड करपा जाय बरें आतां कांय ना मुगे रांदून बी जालें आतां हांव बायबल कोण चोयता पूण तो उगडटा म्हाका कांय समजना पूण तो पवित्र आत्मा तुका शिकयता कित्याक वसत तेन्ना तूं वाचपाक ते पवित्र आत्म्या उलो मारपा जाय तो तुजे भितर आहा आनी तूं तुगेलें न्हू तूं तुजे भितर आहा तो पवित्र आत्मा तुजे भितर सगळें काम करता सगळें आपणाक जाय तें काम करून घेता आनी चोय तूं खंय खंय उजार करता कित कित करपा उजार करता प्रेज गॉड आनी होरें आमी आमी म्हाका हें करपा जाय म्हाका तें करपा जाय हें काम केल्यार मुगे बरें जातलें तें काम करपा बरें जातलें हांव म्हणटा हे 2 सुमणांनी म्हाका इतुलें हें जालां आनी हांव म्हणटा गॉड इज सो गूड आनी म्हाका आसूं कोण कितें म्हणून नो प्रॉब्लम कित्याक देव जाणो मुगे ल्हानविकायेन कितकोन उजार करपा जाय तो आमकां तो खंय व्हरपा जाय तो सगळें जाणो कितकोन करपा जाय तें आनी कितकोन आमगे गोरबूय कितकोन निवड करपा जाय तें तो सगळें जाणो प्रेज गॉड काय बरें अशें आनी कितकोन उलयता आनी दुसरें आमकां कितें आयकूंक जाय तें देव जाणो दुसऱ्याक कोच्चें आमकां आयकूंक शिकयता ते मनशां खबर पासून आसतली आपूण कितें म्हणटा म्हणून पूण तें सगळें हांव ते पाट म्हणटा चोय तो म्हाका कितें आयकपा जाय तें जाजान म्हणलें सगळें तुगे तो गिफ्ट आनी कितें सगळें त्या मनशाकोचें हांवें आयकिलें थिंग बसून कळ्ळें आनी काल म्हाका तो मेळ्ळो जज हांवें म्हणलें वाव I'm so thankful to my God अशें म्हणलें काय I'm so thankful to God and I'm so happy to meet you what you said for my son was exactly what I would say for him because you said every gift comes from above and that's my God you said the actual scripture so ताका बाबड्या खबर पासून आसतली but I wanted to give him the message and then I told him तुवें आख्खो स्क्रिप्चर म्हणलें ताका आनी thank you because God has blessed you to be here and so ते भाशेन दुसऱ्या खबर पासून ना पूण ते देवागे उतर उलयन गेले तें उतर कोणा आयकपा मेळ्ळें आमकां just what we want to hear देव जाणो आमकां तें आयकपा नाका म्हाका पयलीं दिसता आसतलें सगळ्यांक दिसता सगळे माय बायक थंय गेलीं आवय मुगे भुरगो तो मुगे हें तो आतां कितें दिसता मुगे काम जालें I was used as a vessel तें आयदन केलो म्हाका देवान आतां मुगे काम जालें तांकां बरे भाशेन वयर काडलें आतां तें देवागे काम आतां हांव सगळें पाट ताका चोयता आसता पूण म्हाका जाता आय बिकम इमोशनल कित्याक आरे हो स्टार येदे व्हडले स्टार हांव आय ओन हिम इट इज सो ब्युटिफूल टू बी अ मदर आनी म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळो जाल्यार हांव उलयता आसलो थिंगा आनी सांगतालो हांव कित्याक हें सगळें मुगे कांय I am a vessel that God created and that child was blessed with beautiful gifts but these children nowadays they misuse कोत्ताय gift म्हणजे ती संवसारा दिताय gift but God knows what time it is for them
आणि हांव म्हणटास तो म्हणटा लॉर्ड यू नो आय डोंट नो आय डोंट हॅव एनीथिंग टू डू नाव सो गॉड हॅज टू ही नोज when the time is when the laborer should come in their life. सो ते भाशेन आमकां जोण एकलें आम काडलें आयदन अशें उजार करलें तो आपूण आमकां मोल्ड करता पूण आमूय म्हणना जाल्यार तो कितें करून करतलो आमी तो टायम दिना जाल्यार तो कितें करून आमकां उलयतलो आनी आमकां तो उलयना जाल्यार आमी पावलां कितें करून घेतलीं जायना न्ही तें सो आमी टायम स्पेंड करपा जाय आमी उलोवपा जाय एकमेका कडेन देवा खबर वय आयज आपण हें वर कितें करून हें करता तें कितें करून आपूण आपणायता आनी तें उतर मुगे जिवितांत कितें करता कितें करून तें म्हाका मुगे मोनाची नोसोनी करता मुगे जिवीत बदलता पूण आमी कितें करता आयज म्हाका एसो प्रॉब्लम जालें सारकें तो प्रॉब्लम जालें सोंसपा न्ही तें पूण तें प्रॉब्लम आमकां कितें करता 2 Corinthians घालपाय तें प्रॉब्लम आमकां ट्रायल बरें आमगे जिवीत जाता तें सारकें एको भाशेन चिंताय तुमी आतां प्रॉब्लम नाहलो तुगे जिवितांत तुगे जिवितांत तुका पयशे आहाय तुका जेवण आहा तुका व्हडलो बंगलो आहा तुका व्हडलें मोटर आहा तुका सगलें आहा जाल्यार तूं देवा उगडास करता आसलोली ना तुका देवा उगडास येता आसलोलो ना तुका सगलें आहा तें तूंय जोडना तुगे पयशांक जाला देवागे कांय ना मुको आहा तें मुगे गिरेस्तकाय ती पूण देव देव जाणली तूं कितें कोन्न चिंतीत म्हणून देव कितें करता तुका जाग्यार हाडटा 2 Corinthians 4 sorry 16 ह्या पासत आमी केन्नाच आंग काडिना जरूय भायल्यान आमचें जिवीत बिगडून वेता तरूय भितरल्यान तें दिसान दीस नवसरोन वेता कित्याक ह्यो आमच्यो ल्हान आनी थोड्या काळाच्यो खंती दुखी सासणाचे उत्तम मोहिमेक आमकां तयार करतात ह्या खंती दुखी आनी हे सासणाचे उत्तम मोहिमे मदें कसलीच सोर करूंक जायना म्हणटच दोळ्यांक दिश्टी पडटात तसल्या वस्तूंचेर आमी आमचें ध्यान मन लायना पूण दिश्टी पडनात तसल्या वस्तूंचेर दिश्टी पडटात त्यो वस्तू थोडोच वेळ उरतात पूण दिश्टी पडनात त्यो सासणाक तोखतात प्रेज गॉड कितें म्हणटा आमकां आमी बेश्टें कितें जालें जाल्यार आमी आंग काडटा जरी भायल्यान आमकां दिश्टी पडटा भायल्यान दिश्टी पडटा आर्थरायटीस जाला पूण भितरल्यान कितें जाता तूं भायल्यान कितें आयकता तेजे तूं तुगे बेस करता पण भितरल्यान कितें जाता तुगे नोसोनी जाता तूं देवा उलो मारता देवागे उतर उजत तेदो न्हू तुगे तुजे भितर कितें जाता देवागे उतरा वरवीं तुगे बरो लोप जाता भितरल्यान आनी तूं कितें करता दिश्टी पडटाय ते वस्तूंचेर तूं विश्वास करना तूं भावार्थान ते वस्तू चोयता भावार्थान तूं ते वस्तूचे पावल मारता भावार्थान तो रिपोर्ट आयकता हय रिपोर्ट मागे रॉंग मेळ्ळें जाल्यार कांय जायना मुगे देव म्हाका कितें सांगता मुगे देवान म्हाका कितें केलां मुगे देवान सगळे आपणागे पांयां पदां घायलां देवागे रोगतान म्हाका कितें मेळना विक्ट्री तूं जोयता चिंतिता प्रेज गॉड 1 Corinthians 10 घालपाय सो आमकां प्रॉब्लम येताय तेदो आमकां कितें जाता आमी निवड जाताय आमकां ते वी मस्ट से थँक यू जीसस थँक यू जीसस आतां कोण कितें करचें देन आमकां कांय जायना जेजू हांव तुका सोडटा 10:13 प्रेज जीसस आयज पर्यान तुमचेर आयल्यात त्यो ताळण्यो
सगळ्या मनशांक येतात तसल्योच देवाचेर विश्वास परतून वाचता. आयज पर्यंत तुमचेर आयल्यात तोताळण्यो सगळ्या मनशांक येतात तसल्योच देवाचेर विश्वास दवरात. तुमच्यान सोसूंक जाता त्यावून खोर ताळण्यो तुमचेर येवंक तो केन्नाच निर्मीचो ना. पूण कसलीय ताळणी आयली जाल्यार ती सोसूंक तो तुमकां बोल दितलो आनी अशें तांतली भायर सरूंक तो तुमकां वाट दाखयतलो. Praise God. See, and in English in Kitmutta, no testing has overtaken me. That is not common. Muntoच कोण आपूण ती रुबी what is that? आयज तसल्योच देवाचे कितें आयज पर्यंत तुमचेर आयल्यात तो ताळण्यो सगळ्या मनशांक येतात. तुमचे येयले तें तुमी म्हाका म्हजे येयला म्हणपा जायना. दुसऱ्याचे आनी सुबेज येता कित्याक देव जाणो कितें दिवपा तें कोणाक. कोणांगे कितें हें करपा जाय तें जाणो. कोणांगे तोंड सुबेज तें जाणो हें हांव म्हाका म्हणटा. कोणाक पासें सुणें आहा तें जाणो. पासें सुणें आहा तें जाणो. पयलीं म्हाका कितें जातालें म्हाका कित्या हितू प्रॉब्लम जाता म्हाका कित्या हितू हें जाता. आतां कितें दिसता थँक यू जीसस. I don't care. I belong to you. You dwell in me. Greater is the Spirit of God who's inside me. I cast all my cares to you. So ते स्क्रिप्चर आमी जाणोय न्ही देव जेजू हांव तुका दिता सगळें. पूण तुका दित तेन्ना तूं पोतून घेनाका. कित्याक तो जाणो तूं कितें जाता तें तो तुका वाट दाखयतलो. पूण जरी तूं तुगे वाट सोदीत जाल्यार तो कितें करून तुका वाट दाखयतलो. सो एक पाटी तुवें ताका दिलें आसूं थिंगा तूं कितें कोत्ता आर्गां दी जेजूक. आर्गां जेजू हांव तुका दितां. यू आर माय रेफ्यूज एंड माय फोर्ट्रेस. सो हे प्रॉब्लम तुका दितां. हांव पोतून घेयना तें मुको तें दवर मुको बरें जायना हँडल करपाक. सो तें तुका दिलो हांव. सो तूं देवा आर्ग दी. तूं देवा दिनवासनी दी. आनी तूं तो टायम स्पेंड कर देवा कडेन. प्रे एट ऑल टायम्स. सगळे वेळार 1 Thessalonians 5:16, 17, 18 घालवे. सगळे वेळार. पूण सगळे वेळार तुका धीम घालून रोजार करपा नाका. सगळे वेळार देवा उगडास कर. देवा उल मार. आर्कां जेजू महिमा जेजू दिनवास जेजू. सो तो उल मार आनी उगडास कर तेजो. तो तुका निवड करतलो. तो तुगे आयदन बदलतलो. तुका हें कोत्तलो पूण आमी उगडास करता कितें तें 16, 17, 18. सदांच खुशाल रावात. थांबोन आसतना मागणें करात. आनी खंयचेय परिस्थितींत आर्गां दियात. कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवें अशें करून तुमी देवाची खुशी पाळटात. Praise God. 19 So तें आर्गां दिवपाक yeah, okay, 19 also you can read. पवित्र आत्म्याचे वरगूण Watch आडावन go. नाकात. पवित्र आत्म्याचे वरगूण आडावन नाकात व इबाडून नाकात. प्रवाद्यांच्या संदेशाची बेपर्वा करू नाकात. पूण सगळें तपासून काडून कितें बरें तें घोट सांबाळात. सगळे तरेचे वाईट पयस करात. Praise God. So कितें म्हणटा सदां खुशाल रावय. आतां जरी तुगे पांयां दूख जाता कान दुखता तोंड दुखता और कितें दुखत जाल्यार तूं कितें कोन्न खुशालकाय जातली. तुगे तोंडाचें काडूंक येतलो न्ही. पूण जरी तूं जाणो तुगे देवान कितें केलें तें तुजे पासत तूं खुशालकाय जातली. कित्याक तूं आर्ग दिवपाक लागता. जेजू आर्गां तुका म्हाका दिसना म्हाका जिवा बरें दिसत पूण हांव तुका आर्ग दितां. तूं देवागे उगडास कोत्ता तितून तुगे जिवा बरें दिसपा लागतलें. तुगे जिवीत उजवाडीत जातलें. थांब नासतना एक प्रॉब्लेम जाता. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. आय लव यू जीसस.
आर्कां जेजू मोहिमा जेजू हांव तुका दिनवास दिता जेजू व्हडले डिफिकल्ट ना ते प्रॉब्लम उलयले म्हणटरी आमकां कितें जाता खाडोक आनी सगळें आमकां तें प्रॉब्लमू जाता आमकां खबर करता पण जोरी आमी उजवाड उलयलो देवान कितें म्हणलें उजवाड जा आनी उजवाड जालो जेजू गे रोगत जेजू तुगे रोगत जेजू उगडास कर जेजू फुरसार मेळटा चोय तो उगडास कर ताणें तुजे पासत कित्याक केलें आख्खो सॅक्रिफायस तुजे पासत केलो थँक यू जीजस आतां म्हाका कितें जाता तें म्हाका खबर ना म्हजे भितर तूं जियेता सो म्हाका प्रॉब्लम ना हांव तुगे उतर आयकतां हांव तुगे उतर आयकतां खूंय सेशन आहा जाल्यार तुगे उतर आयकतां आयज म्हाका कितें उलोवन दिसता तुवें म्हजे पासत बरें कितें केलां हांव हिंगेन शेअर करतां हांव सांगतां जेजू आनी हे भाशेन कितें जाता आमगे जिवीत बदलता आनी जोनीनान बरें करून म्हणलें कूड ती कूड कितें जाता आमी ती कूड सोडून वयताय न्ही ती कूड सोडटाय न्ही ती कूड घेवन वचनाय वयता तेदोन आमकां आपोवण येयलें जाल्यार आमी तो ओत्म ओत्ताय ओत्म आमगे वयता आनी ते आयतोन थिंगा उरता एक बूक वाचता हांव बुकाचें एक आर्टिकल वाचता हांव एक म्हाका तें आयदन म्हण उगडास येयलो फ्लायटीचेर हांव तें वाचता आतां सो वेसल म्हण तें हें तें म्हणलें वाव दीस इज सो ब्युटिफूल आनी तो म्हणटा कित्याक तूं कूड थिंगा सोडून वयता कितें युअर बॉडी इज अ शेल तूं थिंगा सोडटा आनी तें वयता कळ्ळें मागीर हांवें म्हगे स्पिरीट एकठांय केलो हांवें म्हणलें वाव द स्पिरीट कनेक्ट्स टू गॉड द स्पिरीट इज सो रिच इट इज सो अबंडंट इट इज फिल्ड विथ गॉड्स लव बट द बॉडी इज जस्ट अ शेल बट वी गिव आमी कितें कोत्ताय आमगे कुडी चड हें कोत्ताय आयज हें करपा जाय म्हगे हात बरो ना म्हगे हें बरो ना म्हगे तें बरो ना आमी बरें ना तें उलयता पूण आमकां बरेंपण मेळटा तें आमी कित्याक फाट सोदताय आमचे भितर आहा तेज खबर उलोवपाक कित्याक फाट सोदताय सोद्दां म्हणपाचें नो प्रॉब्लम म्हजे भितर आहा तो चड बलिश्ट म्हाका केसलें प्रॉब्लम ना कितें जाल्यार म्हाका केसली भिरांत ना म्हजे भितर आहा तो चड बलिश्ट Greater is he who is inside me than the evil that is coming against me. मुझे खबर कोण कोत्ता तेज्यावन मुझे भितर आहा तो बलिश्ट ताणें म्हाका कितें म्हणलें नो प्रॉब्लम मुझे भितर आहा तो बलिश्ट देव मुझे भितर जियेता पवित्र आत्म्याक हांव मंदीर पवित्र आत्मा मुझे आहा हांव त्या मनशाक ब्लेस कोत्ता ह्या मनशाचे आशिर्वाद जाता आनी कितें कोत्ता देवागे मोगान तूं त्या मनशाक बोगता तूं देवागे मोग दाखयता ताका ताका वाट दिसची पडटा उजवाड दिसची पडटा आनी तुका आहा तें ताका जाय पडटा प्रेज गॉड थँक यू जीसस सो हे भाशेन आमकां देवान आपयलें आमकां आपोवणें धाडलें म्हूण आमी हिंग पावलें हो टायम स्पेंड केला आमी इतलें आमी उलयलां देवागे खबर आयकिल्लें देवागे खबर मागीर कितें कोत्तलीं काय आमी आतां हिंग सेशन बंद जालें म्हणटरी कितें कोन्न आमी टायम पिड्यार कोत्तलीं काय तेच केलो बरें आहा इल्लेंशें आनी पवित्र पुस्तक वाचीत जाल्यार एक पेज पासून दिसा वाचपा जायना तूं एक स्क्रिप्चर वाचीत थिंगाच उरता तोच स्क्रिप्चर उरता एक स्क्रिप्चराचेर तुज्या कितुलें उलोवपा जाता कितुलें नियाळपा जाता तो एकूच स्क्रिप्चर घेवन तुका जेजू म्हजे भितर जियेता जेजू म्हजे भितर जियेता तूं मागीर जेजू उलोवपा लागता तुका कडेन तूं तागे आवाज आयकता जेजू मुको जायना हें म्हाका वाट दाखय आनी पवित्र आत्मा वाट दाखयता तो आमकां सोडना केन्ना सोडना आमकां कसलो देफेत आसूं कितें आसूं तो आमगे बरें आहा तें दुसऱ्या दाखयता आमगे बरेंपण भितर आहा तें देवागेलें तें घेवन आमकां दुसऱ्या बेली पावयता आनी मागीर कितें जाता वायट आहा तें थिंगा धुयन वयता तागे रोगतान
आनी देवा बरें निवड जाताय सारकी. प्रेज गॉड. आनी मागीर आमकां दिसता आवय हें म्हाका शी हांव कितू वायट मनीस, हांव प्युअर न्ही, हांव होली न्ही अशें दिसता. देव कितें म्हणटा तुका खबर ना तूं कोण म्हणटा. सो ब्युटिफूल, सो ऑसम. म्हणटाय बरें जालें आमी थिंग नासलो न्ही, आमी हिंगा हाय तीं बरीं. आनी सगळें जण एकल्या तेगे काम करपाक विंचून काडलें. कितकोन करपा तें आमकूच केपें तो करता, आपूण सगळें करता आमचे वरवीं. प्रेज जीसस. कोणाक कितें एड करपा जाय गो? जोनिना, फ्लावी, एलिसा, उलया गो बाय. प्रेज जीसस. फ्लावी, जेजू कारका. अगो आयकपा येना. काय बरें सिस्टर होय. येता आमी सारकें तो हा कुंभार बरें. आनी आमी माती, वी आर द क्ले. आनीक ऑल वी नीड टू डू इज तेका आम अलाव करूंक जाय आम तेक जायते भाशेन आम मोल्ड करपाक, दीस आनी दीस मोल्ड करपाक. प्रेज गॉड. बट जायत पाट आम तेका प्रेज अलाव गॉड. कोन्नाय. We don't allow him to mold us and make us just like him. आमी work in progress येस. आसाय जावपाक. सो एवरी डे तो बरो कुंभार जो आमक मोल्ड कोत्ता दिसानी दीस आम तेज भाशेन जावपा पावताय. होली. Amen. प्रेज गॉड. Praise God. पवित्र. Amen. आनी एक कित आम कित सांगता गो वाचताली जोनिना? आतां आनी एक कित वाचताली आमी सिस्टर आनी तिंत हे 1 Thessalonians वाचताली तेन्ना 15, 16, 16, 17, 18 रिजॉयस ऑलवेज. तिंत मागीर तें बरें सांगिल तेणें की हे तुमक जे गूण वरगूण दिलो आहाय ते इबाडू नाकात म्हण. आनी तूं केन्ना म्हणटनो इफ यू डोंट यूज इट यू लूज इट. सो दॅट वॉज ऑल्सो व्हेरी स्ट्रायकिंग. तो You सांगता lose it. Yes. तो म्हणटा इबाड नाकाय म्हण. पावलवांक बरो सांगता की इबाड नाकाय तें कित वरगूण दिलो आहाय ते यूज इट आनी कोणा लागोन देवागे मोहिमे लागोन. सो वी हॅव टू बी सो कॉन्शियस आनी अवेअर आसूं जाय की आम ते दिले ते आम गूण उजार करूं जाय. आम होकोत तेक सांगो जाय आम तूं आयती Praise कर, God. तयार Yes. कर यूज करपाक. Praise Jesus. Praise Jesus. Yes. सिस्टर जोनिना. So Yes, sister. तू म्हणून saylo James 1 13 gali 1:12. I was looking at that scripture in English. It's so beautiful. Konkani kit म्हणटात चुया. Praise God. James 1. Janina, James next is 1, your turn. 1:12. Yeah. गुण दिले म्हणून उगडाच येईल म्हाका. बिकॉज तू गुण करपा वयता न्ही तेदोन तुजे जायते चॅलेंजीस येताय. तू एक टेस्टिमनी दिल समज, तू टेस्टिमनी दिवन भायर म्हणल्यार तुजे चॅलेंजीस येताय. बट देन तू कितें जाता मागीर तुका मातशें हें जाता आपणान उलोवपाना आतां. तो या 12. कोश्टा दोगडा मोदें थीर रावतात ती सुभागी. असले परीक्षेंत यशस्वी जावन सर्वेस्परान आपलो मोग करतल्यांक बासायलो जिविताचो मुकुट तीं घेतोली. Praise God. Praise God. Mukut. This is what I like, you know. In English, in kit mudlo hate. Blessed is anyone who endures temptation. Such a one has stood the test
and will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love him. So beautiful. We are promised a crown. But to get that crown, we have to face all these trials. Praise Jesus. Yeah, bye, Junina. Yes, sister. Praise Jesus. बोलो पण इमुको. आमचं सिस्टर आमचा पाटे भाषेत जाता आम्ही आम्ही उतरा ना हाय होरी उतर तो एक एक वगत येईल म्हणटोरी कितें जाता आमकां आमी आमचे कितें सायशी आतेशी आमी विसरता विसरोन पडटाय आमी कित्याक विसरोन पडटाय आमकां आमी एक पाटी दोनूय सायडीन वडोंक सोदताय पूण आमकां आमचे तीर आमचे मन सगळो वगत आमचे जेजूचेर आहा जाल्यार त्या वक्तार आमचो नियाडूच जेजूचेर येता आनी जेजू जाय आमी आपणाच्या चिंतून रावलेले कित्याक ते उतर तेचे त्या वक्तार काम करून दाखयता आतां काल कितें जालें सिस्टर Praise हांव Jesus. बसलें Yeah. ताल्यार एकले भुरग्या बोलयां बसलें भुरग्या बोले बसलें आनी हांव तेका विचारलें तूं खंय रावता पूण म्हणून उबी रावता आनी तुजें नांव कितें सिद्धी म्हणून तर हांवें ते कडेन न्हू जेजू खबर सांगपाक कॉमेस केली जेजू खबर सांगप कॉमेस करता आसतना म्हाका तें जायतें दुसरी भाशेचें उलोवपाक लागलें तें म्हाका कडेन हांवें बेगीन मनाक गेलें आनी कॅन्सल दीस ऑल दीस वॉट शी स्पिकींग इन द नेम ऑफ जीसस म्हूण सांगलें तें कितें सांगो सोदता म्हणजे आमी पळय इतली देवाची हितून आहाय पूण एक पाटी आमकां पळय कोण एक सोयतानसो नाडू अशें येता असो हांवें म्हणलें जेजू हे भुरगें म्हणलें हे भुरग्या बोगूस आनी ताच्या कुटुंबाकूय म्हणलें तूं बोगूस कित्याक तें म्हाका इतलें आमी हेजेर आहा लायफाचेर आहाय उलोवपाक लागलें तें जेजू वयल्यान जेजू म्हणूंक लागलें मारलो म्हणून जेजूच्याच मनशांनी हांवें म्हणलें ना जेजू मनशांनी मारूं ना म्हणलें जेजू मिसांवू म्हणलें घेवन येयलोलो आमचे पासत तुजे पासत म्हजे पासत म्हणलें मरोंक आनी सगळें आपणाचेर घेवपाक कित्याक जेजूची सोय इतली मोगाचें की जेजू येयलो सगळ्यां पासत आमचे क्रिस्तांवां पासत जेजू येवंक ना पूण जेजू येयला सगळीं मनशां खातीर म्हूण सांग त्या भुरग्यां सांग बरें शिकलोलें भुरग्यां पूण तें जेजू वयल्यान अशें आड उलोवपाक लागलें हांवें म्हणलें जेजू बोगूस हे भुरग्याक आनी ताच्या कुटुंबाक आनी तूं म्हणलें जसो पावलो तूं उजार केलो तेश कोन्न हे भुरग्यां म्हणलें तूं दाखोवन दितलो तूं खरोच जेजू म्हणून देव कित्याक इतलो मोगाचो देव देवान आयकोना त्या भुरग्याच्या तोंडांतल्यान पूण देव सोडटलो ना देव आपलो मोग दाखयतलो त्या भुरग्याक कित्याक ह्या भुरग्या बाबडे खबर ना Praise God. ह्या Yeah. भुरग्या खबर ना कित्याक ते अनभावार्थी आमी भावार्थी आसलो मनशां नेणारान चलताय जाल्यार नेणारान आसलोले आनी देव कितकून आपलो मोग दाखयतलो ह्या भुरग्याक तुमी म्हणाला जायती भाशेची भुरग्याक प्रेज गॉड प्रेज जीसस Praise Jesus. Yes. They are negative. Thank you, Holy Spirit. Praise God. थँक यू जीसस आणि कोण हा Praise Jesus. Thank you, Jesus. थँक यू होली स्पिरिट All right, bye, Flavi. मोगाला स्वर्गींच्या बापा दिनवास तुका ह्या वेळा पासत तुवें आमकां आमच्या नांवान हांगा ह्या वेळार तुजें उतर तुजो आवाज आयकूंक एकठांय केल्या पासत दिनवास तुका बापा तुज्या पुता वरवीं आमकां तुवें
गुलामपणांतली सोडयले म्हूण आनी तेवूय किंमत फारीक करून आनी ती किंमत जावन आसली तुज्या पुताचें अमोलीक रगत बापा. खरेंच आमी आतां नवी रचना जाल्यांत. एक नवें आयदोण करून तूं आमकां उजार करूंक सोदता बापा. तूं जावन आसा कुंभार आनी आमी जावन आसा माती. आनी जेन्ना तूं आमी जी माती जावन आसाय आमकां तूं बरे भाशेन एक नवें आयदोण कशें करता तेन्ना आमी खरेंच आमी तयार जाता तुवें आमकां उजार करूंक. आनी तूं जावन आसा जिव्या उदकाची जोर आनी जो कोण तुजेशी येता ताका केन्नाच स्थान लागची ना. आमकां तुज्या राज्यांत वावरूंक तुजी मोहिमा गाजोवंक तयार कर बापा. जायते पावट आमी फाटीं सरता पूण तुजो पवित्र आत्मो जो तुवें आमकां दिला आमचो शारथी कसो तो आमकां तुज्या उतरा वरवीं आमची मनाची नवसोनी करूंक आदार दिता म्हूण दिनवास तुका. आनी जेन्ना आमच्या मनाची नवसोनी जाता आमी आयती जाता तुज्या राज्यांत तुज्या मोळांत वावर करूंक. ही आयची शिकवण जी आमकां उगडास कोत्ता की आमी जावन आसा एक आयदोण आनी तूं आमकां उजार करूंक सोदता. ही शिकवण जायते जाणांक फावो जावंक जी आज येवंक नात तूं ती शिकवण तांकां फावो कर दोनया. आनी सदांच ही शिकवण आमच्या काळजांत घोट उरोंक आनी आमी ती तेच्या प्रमाणे चलोवंक आनी वागोवंक पवित्र आत्म्या तूं आमकां आदार दी. तुजोच आदार आमकां जाय. हे मागणें हांव कोत्तां जेजूच्या पवित्र नांवान आमेन.